दर्शनासी येती सारी अमावास्येच्या दिवशी, मनातली सर्व कामना माते तू पुरविसी। डोळे भरूनी पाहिन सगुण तुझी मूर्ती, पंचप्रदक्षिणा करूनी भक्त मागतात मागणी। आयज भाविक नवरात्रा धव्या रंगाचे कपडे घालून मनयतले। धवो रंग शांतिकायेचे आनी सादेपणाचे दर्शन घडयता। देशातल्या विंगड विंगड वाठारांनी नवरात्रांच्या ह्या 5व्या दिसा स्कंदमातेक पुजतात। नवदुर्गेचे स्कंदमाता हे 5वें स्वरूप। स्कंदमातेच्या अवताराच्या उत्पत्तीची एक कथा सांगतात आनी ती म्हळ्यार एकदा शंकर पार्वतीचो पूत कार्तिकेय, जाका स्कंद म्हणूनय वळखतात, ताका इंद्रदेव तूं शिव पार्वतीचो पूत न्हय म्हणून चाळोवपाक लागलो। बाबडो कार्तिकेय सामको चिंतेत जालो, दुख्खी जालो। आपलो पूत दुख्खी आशिल्ल्याचें पार्वती देवीक मात्तूय आवडूंक ना। देवी पार्वती शिवाचेर बसून थंय प्रकट जाली आनी स्कंदाक उखलून आपले कुशीन घेतलो। स्कंदाची माता ती स्कंदमाता। ही आसली स्कंदमातेची काणी। तर आतां आमी गोंयच्या अशा देवळाची म्हायती जाणून घेवया जंय दर अमाशेक भाविकांची गर्दी जाता। हांगा येवपी भाविकांच्यो इत्सा ही देवी पुराय करतात अशें लोक मानतात। नमस्कार, भांगरभूंयची इतिहासीक म्हायती गोंयच्या 9 देवळांची नवरात्रांची हे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार। नवरात्रांची 5वी माळ हांव ओंपता शिरोडेची श्री कामाक्षी मातेक। अनन्य रूप तुझे देवी त्रिभुवनी, नवरात्री नवदिनी नवरूप घेऊनी। दैत्य संहारसी भक्तांना तारसी, किती कृपाळू तू देवी आई कामाक्षी। श्री कामाक्षी देवीचे देवूळ फोंडे म्हालांतल्या शिरोडा ह्या गांवांत दोंगरा मदीं उबें आसा। हें देवूळ 16व्या शेंकड्याच्या उत्तरार्धांत बांदिल्लें। श्री कामाक्षीची मुर्ती आसामांतल्या गुवाहाटीच्यान आयिल्ल्याचें मानतात, जंय हे देवीक कामाख्या म्हणून वळखतात आनी गुवाहाटी हें तिचें मूळ स्थान जावन आसा। गोंयांत श्री कामाक्षी देवीचें मूळ देवूळ साश्टींतल्या राया गांवांत आशिल्लें। पुर्तुगेज राजवटी वेळार तें मोडलें तेन्ना राया गांवांतल्या एका कुमारान देवीच्या कांय उपासकांसयत कामाक्षी देवीची मुर्ती कुशावती न्हंय पलतडी शिरोडा गांवांत लिपचोरयां व्हेली। 1564 ते 1568 मजगतीं देवतेचें शिरोड्या स्थलांतर केलें। दर म्हयन्याक येवपी अमाशेक लाखांनी भावीक ह्या देवळाक भेट दितात। हातूंत सगळ्या धर्माचे लोक असतात। तशेंच नवरात्रांच्या दिसांनी हांगा विविध धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जातात। मखरोत्सवाक हांगा लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा। तर अशाच म्हायती दिवपी कार्यावळी खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात आनी आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। तशेंच ताज्या बातम्यां खातीर www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।